रामान मोठ्या प्रमाणात जेन्ना गोंया खातीर आवाज उखल्लो तेन्ना हो गोंयकारांचो आवाज घेवन रामा फुडें वतालो. एकूच मदीं आमकां वायट दिसलें कितें सांग की इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना एक मिडिया चॅनलान एक न्यूज हायप केली की रामाचे पर्सनल डिफरन्सीस आसलेले म्हणून हो हें घडलो म्हणून जो हल्लो घडलो म्हणून त्याचो आमी निशेध केलो. आज सगळे एक्टिव्हिस्ट जेन्ना गोंयकारां खातीर झगडटा तेन्ना खंय तरी कोणाक तरी दुखता. रामाक एक मिडिया दाखयता की रामागेली पर्सनल रायवरी. देयर इज नथिंग कॉल्ड पर्सनल रायवरी. आनी लक्षांत दवरा, आमी मेल्यार चलता आतां. आमी रामाचो विशय उचलून धरतले. रामाक जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत एक्टिव्हिस्ट उगी रावचो ना. रामाक एक मिडिया दाखयता की रामागेली पर्सनल रायवरी. देयर इज नथिंग कॉल्ड पर्सनल रायवरी. पुलिसेक प्रेशर हाडचो पडटा आनी प्रेशर हाडलोच म्हणून वायट दिलोच म्हणून तेंचे दुसरो कोण मास्टर माइंड और गॉड फादर और फायनान्सर एकेल्याक घेवन येत. बिकॉज ऑफ यू ऑल आय मस्ट से. पुलीस यंत्रणेन खंय तरी पारदर्शकता दवरपाची गरज आसा आणि पारदर्शकतेचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना असो सातत्यान गोंयच्या भुमी खातीर जो प्रश्न मांडपी समाज वावुरपी आसा ताका तेंको दिवपाक ही जनता मुखार येता आणि ह्या जनतेच्या प्रश्नांक न्याय दिवपा खातीर एक म्हत्वाचो रोल येता तो म्हटल्यार मिडियाचो. कित्याक लोकशाहीचो एक चवथो आधारस्तंभ ह्या कारणात आमकां ही भूमिका तितलीच बजावची पडटा. हांकां जाणून घेवया की पत्रकारितेन मिडियेन तांकां कसो कितें आदार दिला. आतां पर्यंत ज्यो बातम्यो मिडियेन सातत्यान मांडल्या तितून ते समाधानी आसा काय म्हणून शंकर बाबाक आमी विचारया कशें कितें दिसता की आतां पर्यंत ज्यो आमी बातम्यो सतत लोकांच्या मुखार मांडीत आसा हितून कितली म्हत्वाची भूमिका पत्रकारांनी बजयल्या. हांव गोंयच्या पत्रकारांचे देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच तेंच्यांनी बरी भुमिका निभयल्या. फक्त एकूच मदीं आमकां वायट दिसलें कितें सांग की इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना एक मिडिया चॅनलान एक न्यूज हायप केली की रामाचे पर्सनल डिफरन्सीस आसलेले म्हणून हो हें घडलो म्हणून जो हल्लो घडलो म्हणून त्याचो आमी निशेध केलो. आमी निशेध करतकूच मागीर तेंच्यांनी आपले मातशे टायटल चेंज केले. तितलेच आमकां वायट दिलें. पूण बाकीची ओवरऑल जी गोंयची मिडिया आहा तेंच्यांनी हो मुद्दो दामून धरला. कितें आमकां खरेंच जो जर सपोज जर साथ दिला जाल्यार मिडियान आमकां बरो साथ दिल्लो आसा. कित्याक तेंच्या खातीर आयज पुलिसांचेर जो प्रेशर येयला आमकां पुलिसांचेर पयलीं विस्वास नासलेलो. पयलींच सांगता कित्याक सांग हेच्या पयलीं खुबशे केसीस अशे आहा जे पुलिसांनी सॉल्व करूंक नासलेले. आमी सिद्धिनायकाची सुद्दां केस पळयली जाचो मर्डर जाल्लो आनी तेजी केस अजून मेरेन सॉल्व करूंक ना आनी आमी आयज अजून मेरेन ती केस फॉलोअप करता. सो म्हणून खंय ना खंय तरी पुलिसांचेर संशय येतालो. कित्याक सांग आमचेर एलिगेशनां बीन पयलीं बेश्टीच जातालीं. आमचेरूय कितलेशे केसीस जाल्लेले पयलीं कितें जे फेक केसीस जाल्लेले. फिडोलान भोगला, मारियानान भोगला, शंकर पळजीन भोगला. म्हणून पुलिसांचेर आमकां विस्वास हो नासलेलो. पूण ज्या पद्दतीन मिडियान हो मुद्दो दामून धरलो आणि गोंयच्या लोकांनी ज्या पद्दतीन सपोर्ट केलो त्याच्या खातीर हो मुद्दो इतले जे धरल्यात कितें ते आमी मिडियाचे आभार मानता आणि सगळ्या लोकांनी जो प्रेशर केला त्याच्या खातीर आमी हे अचिवमेंट करपाक पावले. पूण एट द एंड ऑफ द डे मेन मुद्दो येता मेन मास्टर माइंडाचो. हांव जाल्यार मिडियाक म्हणूंक सोदता की एक्सपेक्टेशनाच्या भायर तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा आणि खरेंच बरी कामगिरी केल्लेली आसा. कित्याक इशू हो डायवर्ट जावंक दिवंक ना मिडियान. आयज सुद्दां मिडियान रामा बाबाचो जो इशू आहा वो डायवर्ट जावंक दिवना. तो इशू तसोच इंटॅक्ट दवरला. आयज खंय ना खंय 5वो दीस हो आयज कितें पूण इशू आयज तितलोच तापलेलो आहा जितलो पयले दिसा तापलेलो आसा आणि हें काम मिडियान केल्लेलें आसा आणि मिडियान हें काम केलां म्हणून आयज धरपाक पावले. ना जाल्यार पुलीस इतलें फास्ट काम करपाक पावचे नासलेले. कित्याक सांग आमकां पयलीं म्हटल्यार राजकारणाचेर विस्वास ना. दुसरें म्हटल्यार ह्या सरकाराचेर विस्वास ना आणि सरकारान जे मंत्री बसल्या तेंचेर विस्वास ना आमकां कितें. सो पूण हे विस्वास ना म्हटलेले आमी. पूण आयज मिडियान जे करून दाखयलें कितें ते तांकां भाग पडलें हे करपाक सगळें. सो सगळ्या एका कारणीभूत आमी मिडियाक म्हणटा की मिडिया खातीर आयज हे इतले अचिवमेंट जाल्लेले आसा. तर शंकर पळजीन मिडियाक एक बरें प्रमाणपत्र दिलेलें आसा. मात्र खंय तरी असो मुद्दो येता की हे जे कितें कटक कारस्थान रामा काणकोणकाराच्या विरोधात जाल्लेले आसा ते पर्सनल मुद्द्या खातीर जाला काय कितें अश्यो बातम्यो जर मुखार येवपाक लागिल्ल्यो आसा जाल्यार तांकां समाज वावुरप्यांक कितें दिसूं येता हो प्रश्न आमी तनूज हांकां विचारया. तुमकां कितें दिसता? पर्सनल हे करपाक कितें रामाक तागेली कितें प्रॉपर्टी व्हरपाक गेल्लो काय प्रॉपर्टी तागेली कितें प्रॉपर्टीचे डिस्प्यूट आशिल्ले की रामान कोणाच्या प्रॉपर्टीन वचून घर बांदला देन इट इज कॉल्ड पर्सनल इनडिफरन्सीस न्हय. रामा काणकोणकर हो कोण? सोशल एक्टिव्हिस्ट, प्रॉपर्टी डीलर न्हय. कळ्ळें न्ही. रामा काणकोणकर कोण तर गोंया खातीर लढणारो एक्टिव्हिस्ट. आणि जेन्ना रामान मोठ्या प्रमाणात जेन्ना गोंया खातीर आवाज उखल्लो तेन्ना हो गोंयकारांचो आवाज घेवन रामा फुडें वतालो.
जेन्ना गोंयकारांचो आवाज जेन्ना रामान उखल्लो, आज सगळे एक्टिव्हिस्ट जेन्ना गोंयकारां खातीर झगडटा, तेन्ना खंय तरी कोणाक तरी दुखता. आनी कोणाक दुखता हें? सरकाराक दुखता. कारण सरकाराची ध्येय धोरणां कितें? कशा पद्दतीन जमनी विकून भायल्या लोकांक दिवप, कशा पद्दतीन एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करप, कशा पद्दतीन आमच्यो नदी वळप, म्हादय वळयली, सगळें वळयलें. हाका आवाज उखलणारो कोण? हो एक्टिव्हिस्ट, ह्या गोंयच्या मातीन जल्माक आयिल्लो, जो गोंयच्या माती कडेन प्रेम आपलो दाखयता, व्यक्त करता, गोंया खातीर उलयता, त्या व्यक्तीचेर आज अटॅक जालो. आनी लक्षांत दवरा, ओदोळ तुवें म्हणिल्लें, हांव बेटे एड करता तातूंत. तुमी म्हणिल्लें कितें की एक्शन घेतले काय ना, कितें आनी कितें केन्ना घेतलें. हांवें तुका सांगलें 48 तास, कालच्यान आमी 48 तास म्हूण डिक्लेअर केले म्हणून. पूण तुका एक गजाल सांगता, लोक न्हू सामके चवथाळ्या. लोक आमकां कंटिन्युअस फोन करता, शंकराक करता, मारियानाक करता, फिडोलाक करता, सगळ्यांक फोन करता की सांगा आमी खंय येवंक जाय, कितें करूंक जाय. आमी लोकांक अजून पर्यंत शंकर बाबान सगळ्यांक शांततेन दवरिल्ले आसा. सो आमचे पेशन्स तुमी म्हणजे अशें कशें चॅक करूं नाकात. आनी लोकांचे पेशन्स चॅक करूं नाका. लोक सामके खवळ्ळ्या आनी ते म्हणटात सांग खंय येवं जाय, कितें करूं जाय तें. सो तशातलो प्रकार. तुगेले हाजेर प्रश्नाचेर परत येता हांव. दुसरें म्हळ्यार पर्सनल आमचे खंयचेच एक्टिव्हिस्टांचे कोणा कडेन पर्सनल ना. आतां हो मुद्दो कोणी काडलो पळय तो आमी त्या मिडियाचें नांवूय घेतिल्लें आसा. एकमेव तो चॅनल आसा पळय तो अशें पिक्चरायज करूंक लागलो की रामाचे कोणा कडेन पर्सनल आसा म्हणून. कळ्ळें न्ही. हें कित्याक खबर आसा? सरकारान ताका सांगूं ना मरे की अशें तूं हें अशें टीव्हीचेर दाखय, जेणे करून रामाचो जो विशय आसा तो डेविएट करून, डायल्यूट करून गोंयान उडोवपाचो. आनी लक्षांत दवरा, आमी मेल्यार चलता. आतां आमी रामाचो विशय उचलून धरतले. रामांक जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत एक्टिव्हिस्ट उगी रावचो ना. आनी लास्टली जो कोण व्यक्ती सामको एंड पॉइंटाचेर आसा, जाणे खऱ्या अर्थान नारळ दिलो, सुपारी दिली, पान दिली, त्या मनशाक सोदून काडपाची गरज आसा. आनी लक्षांत दवरा, तो जर मेळना न्हू जाल्यार हें आंदोलन चालू उरतलें. एक्टिव्हिस्ट कसोच उगी रावचो ना. आनी आतां अजून हात पांयां पडून सांगता, लोकांक आमी कंट्रोल करूं शकना. कित्याक आमी आमच्या पद्दतीन प्रयत्न केला. शंकर बाबान सगळ्यांक विनवणी केल्या शांत 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 म्हणून. शेवटी लोक मागीर आमच्या आंगार येतले आनी मागीर तांकां आमी कंट्रोल करूं शकचे ना. ओदळ तुम्ही म्हटले की रामाचे कांयच पर्सनल मॅटर आसपाक शकना. तनोज बाबान सुद्दां आमकां सांगले की अशें आसपाकूच शकना म्हणून. मात्र जनता आतां सध्या आनीक आक्रमक जाला. तातूंत बातमी चुकोवन अश्योय मोदी फुडें येवपाक लागल्या की हे प्रकरण तेजें पर्सनल आसूं येता म्हणून. सो जनतेक समज सारकें सांबाळून घेतले किंवा समाज वावुरप्यांनी आतां हेच्या फुडें जी कितें पावलां उखलपाक जाय, तुमी एक अल्टिमेटमूय दिलेलो आसा, हाचेर कशें तुमी पळयता? योग म्हटल्यार सकाळी फोन कॉमेस जाता ते रातचे न्हिदोंक गेल्यार लेगून फोन बंद जायना. कोर्स ऑफ एक्शन कितें घेतलां काय म्हणून आमकां विचारतात. फूल येवपाक जाय, सावथान येवपाक जाय, नॉर्थान येवपाक जाय, तोय आमकां क्वेश्चन करतात. आमचे कडेन आन्सर ना. आमी सांगला शांततेन राबात. पुलिसीन आनी ज्या पद्दतीन सरकारान जो आमकां एश्युरन्स दिल्ल्या कडेन आहा आनी जे पळय इन्व्हेस्टिगेशन चलता, मातसो आमकां एक प्रेशर गव्हर्मेंटाकूय पुलिसेकूय प्रेशर हाडचो पडटा. आनी प्रेशर हाडलोच म्हणून एक बायट दिलोच म्हणून तेजे दुसरो कोण मास्टर माइंड और गॉडफादर और फायनान्सर ते एकेल्याक घेवन येतात. तेंचेय म्हणून हें कोत्ता, इन्व्हेस्टिगेशन चलता तें बऱ्या भाशेन जावंक जाय. कित्याक ज्या हेका दवरल्या, हे कचरपट्टीक दवरल्या आनी ज्यो मास्टर माइंड म्हणून दाखयला तेंचे ती सोत्री पळय आसली ती आतां फुलोवन पळय आसली ती बंद केल्ल्या कडेन आहा. बंद केल्ल्या कडेन म्हणजे पुलिसीकडे तेजे पायल अप जाल्ले कडेन आसतल्यो केसी. त्यो इन्व्हेस्टिगेशन करून आमी सांगता लोकांक, आमी एक आश्वासन दिला, 48 आवर्स दिला बाबा मास्टर माइंडाचो तुमी हें करात. एट द सेम टायम तेन्ना हॉस्पिटलांनी तेजो रामाचो तो डायल्यूट करूंक पाना. हें आमचो मेडिकल रिपोर्ट तेचे पळय भितर कितें जाल्ले कडेन आहा. आमी ह्या सायडीन न्हू योग आमी मेडिकलाकूय करता, तेजे बऱ्या भाशेन तेजे तपास सांगचे. भितर तेका पळय कितें जालां तें हें करचें. तेका तुमी डायल्यूट करून केस वीक करून तें बी चिंती नाकात. सारकें कितें रिपोर्ट आहा पळय तो तेजेर हें करपाचो. आमी तुमचेरूय नदर दवरता आनी हेचेरूय नदर दवरता. सो हेजो लागून तेका जे पळय हें मेळता ट्रिटमेंट मेळता तो बरो आहा. पूण प्लीज आनी दोतोरांक म्हणटा तुमी लायफ सेवर्स
आणि तुम्ही लायफ गिवर्स हिंगा तांकांय सांगता बाबा आमी सगळ्याचे नदर आहा कित्याक आमी एज पर द सीएमांच्यान स्टेटमेंट केला गोंया एक हानपट स्टेट ना म्हणून सगळे शिंकलेले आहा आणि तोच मोठो घेवन आमी फुडें वयता आणि आमच्या गोंयच्या जनतेक आमी गोंयकारपण जे शांततेन आहा आमकां तूं हें कोन्न नाका ते आमी बऱ्या भाशेन आमी आहा सुशेगाद आहा तुमकांय साल्वार कोत्ता पुलिसांकूय साल्वार कोत्ता हे जे पळय आउट ऑफ हँड वचोंक दिनाकात तुमचे पळय कितें आहा प्रवीण ते करात आणि आमकां दाखोवयात कोण मास्टर माइंड पळयता. खरीच तुमची तोखणाय करीन सारखी आसा. ज्या पोटतिडकीन तुम्ही आयज समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराक न्याय दिवपाक भायर सरले, मात्र आमच्या बरोबर फिडॉल पेरेरा आसा, एक चली भुरगे जावन तेणी एक आक्रमक भुमिका अशी बजायली. मात्र म्हाका एक असो शेवटचो प्रश्न आसा की समाज वावुरपी त्याच बरोबर एक चली भुरगे जावन तुमकां समाज वावुरप्यांक खंय भंय दिसना, कित्याक असो अटॅक रामा काणकोणकाराचेर जालेलो आसा, तुमच्या मदीं असो भंय निर्माण जायना? नॉट एट ऑल. कित्याक हांवें तें एक्टिविजमा भितर सोचनी पयलें I took this in mind because like see activism is something called like freedom fighters. You fight for your state, you fight for the nation. आणि हुंय कित इनलिगॅलिटीज जाता, हुंय कित करप्शन जाता ते मिडिया मुखार लोकां मुखार जेन्ना आमी हाडटा आनी उलयता चोय. मिडियाज आर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा आणि आमकां डेमोक्रेटीक रायट दिला. A nation has given the democratic right to talk and prevail what we feel. आता जेन्ना आमी मुखार हाडटा करप्शना बद्दल आणि मागीर हे चिरीमिरी आहाय ते आमकां टार्गेट कोत्ता, यू नो एवरीवन should come out and do activism. जेन्ना तेंगे घरां कितें जाता ते भायल्यान येता आनी बोबाड मारता because it's a personal gain. Now over here we don't have any personal gain. We are fighting for our state. आणि जेन्ना मुट्टा चोय रामाक एक मीडिया दाखयता की रामागेली पर्सनल रायवरी, देयर इज नथिंग कॉल्ड पर्सनल रायवरी. रामा कोणागेले बाटा बेसा नावार करपाक वचो ना थिंगा की हेगे पर्सनल रायवरी म्हणपाक. आणि सपोज समथिंग लायक दीस वॉज ए कोर्ट आहा मरे, न्याय दिवपाक कोर्ट आहा. हे कोण रे गुंडा मुखार काडून मारप हावप? दिस इज नॉट द वे. जेन्ना कोर्ट आमी म्हणटा आमी कोर्ट जस्टीस दितले म्हणून जाल्यार कोर्ट हॅज टू, वी हॅव टू गो. आणि पुलीस म्हणटा तो आमचो फेथ एक आसोदा, आमकां कोणू प्रोटेक्ट करूं शकता तो पुलीस आसोदा. जाल्यार एक म्हणटा तो आमचो मिडिया. आणि म्हाका मोदें न्हू एक फेथ मिडियाचेर सोन आल्लोलो, बट काल पयर जे परीन मिडियान साथ दिला आमचो, I'm seriously thankful to you all because today to some extent that justice could be given, justice are given and can be given to Rama is because of you all, I must say. एक दोन media ha, so सोड तेंची खबर, doesn't matter, but when you all cover up all this and stand by the people and for the people, एक विश्वास मरे media वयलो वोसोंक शिरपडना. कित्याक media म्हणटा तें कितें सगळें कवर अप कोत्ता आणि ब्लॅक अँड व्हाईट कितें आहा तें दाखयता. सो हो मिडियाचेर लोकांचो चड ट्रस्ट आणि फेथ आहा न्हू, यू ऑल हॅव टू कीप इट इन होल्ड फॉर द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट. कित्याक मिडिया बी एच स्टेटीन रावता, आमी बी एच स्टेटीन रावता आणि आमी झगडटा ते लोकां खातीर. सो हितून पर्सनल रायवरी कांय ना, हितून आमी कितें कोत्ता, वी आर डुईंग इट फॉर द स्टेट. वी आर रेडी टू गिव आवर लायफ्स फॉर द स्टेट. आमकां पर्सनल गेन हितून कांयच ना. बट एज अ वुमन इफ आय कॅन स्टँड फॉर माय स्टेट, आय वूड आस्क. सो आतां आयज चोयल जाल्यार कितलेशे वुमन फ्रीडम फायटर्स जाल्ले, यू कॅन काउंट मी वन ऑफ दोज. सो आय वोंट गेट स्कॅर्ड टू फायट in the near future now too, and I will dedicate myself for the Goans in the upfront. आणि अनेक सांगता media should cover up this, stand strong. कितलेशे प्रेशर येयले जाल्यार देखून प्लीज काइंडली स्टँड स्ट्रॉंग अँड थँक्स वन्स अगेन टू मीडिया फॉर सपोर्टिंग अस. पितोलबायन आमचो मिडियाचो पत्रकारांचे आभार व्यक्त केले. जशें की आमी म्हणटाच की मिडिया हो लोकशायेचो एक चवथो आधारस्तंभ जावन आसा, ताका लागून आमी सातत्यान हे प्रश्न मुखार मांडीत आसा. हांवें ताका एक शेवटचो प्रश्न केलो, तांकां भिरांत दिसना काय म्हणून समाज वावुरपी म्हणून फुडें येवपाक. त्याच बरोबर ते एक चली भुरगे, तेणी एक असो मेसेज दिलो, क्रांतिकारी जेन्ना आपल्या माय भुमी खातीर लढटा तेन्ना ती आपल्या जिवाची पर्वा करिना. आणि असोच खंय तरी हो रामा काणकोणकर सातत्यान सत्याच्या फाटी उबो रावन गोंयच्या जमनीचे प्रश्न उपस्थित करतालो. ताका लागून
लागून ही जनता मुखार आयली. ताकाच लागून आयज मिडियेक खंय तरी फुडें येवन सांगचेशें दिसलें की हाका खंय तरी ह्या तपास यंत्रणेंत पारदर्शकता जी आसा ती खूब गरजेची आसा. कारण की जो ही घटना गोंयांत घडली ती खरेंच एक लोकशायेचेर आघात करपी अशी घटना आसा. ताका लागून आमी हो आवाज जनते मुखार मांडपाचो एक यत्न केलो. रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात जी कितें अपडेट आसा ती आमची तुमच्या मेरेन पावत रावतले त्या खातीर तुमकां पळोवपाची गरज आसा गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर.